काउंटर पॉइंट कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक येवकार. सध्या चिन्ह आसात की फुडल्या 3 म्हयन्यान गोंयचें मायनिंग सुरू जातलें. हे मायनिंग सुरू जाल्या उपरांत सुमार 40 ते 50 मायनिंग लिजीस सुरू जातल्यो. ताका लागून गोंयचे एटलिस्ट अर्धे मायनिंग सुरू जातलें. ताका लागून खुबशे जे कामगार आसा जेंकां काम जे बेकार पडपाची जेंची भिरांत आशिल्ली तांकां काम मेळटलें. पूण हे मायनिंग सुरू जाल्या उपरांत तांचेर जो पयलीं जातालो तो अन्याय आनी अत्याचार तो जावचो ना. कित्याक तसोच आमी इकॉनॉमीच्या नांवान ह्या मायनिंगाच्या नांवान तांचेर तो अत्याचार चालूच दवरतले. ह्या एक मुद्द्याचेर उलोवपाक आमच्या वांगडा आसात राजू मंगेशकर, आयटकचे गोंय फांट्याचे डेप्युटी जनरल सेक्रेटरी आनी गोवा मायनिंग पिपल फ्रंटाचे एक मुख्य नेते. राजू बाब, तुमी लोक जाणा की तुमी आनी मातानी साल्ढाणा आनी खुबशीं एजिटेशनां एका वांगडा लडलीं, जशें एंटी मेटा स्ट्रीप जालें, जशें नायलॉन 66 जालें. यू आर एनवायरमेंटलिस्ट. सडनली तुमी आतां एकदम प्रो मायनिंग जाल्यार तुमी एनवायरमेंटाचेर फुडें वचूना. पळय, एनवायरमेंट हो एक असो विशय आसा जेजेर तूं कितलेंय डिस्कशन करपाक शकता. एनवायरमेंट मायनिंगाचो प्रश्न आनी एनवायरमेंटाचो प्रश्न तुवें लिंक करपा नजो. आमी एनवायरमेंटाचे दुस्मान न्ही. आमी नायलॉन 66 मेटा स्ट्रीप हे प्रोजेक्ट जेन्ना येताले गोंयांत तेन्ना आमकां खबर आशिल्लें की दे आर गोइंग टू डिस्ट्रक्ट द एंटायर हॉर्टिकल्चर लँड ज्यो आमची गोंयची आहा ती. खांडेपार केरी ज्या पठाराचेर नायलॉन 66 येतालो तो पठार असो आशिल्लो ज्या जाग्यार कुळागरां बी सरभोंवतणी बसलेलीं आशिल्लीं आनी लोक ते कुळागरांचेर तेंचे उपजिविका दैनंदीन चालू आशिल्ली. सो ऑल्सो मेटा स्ट्रीप ऑल्सो दे वॉन्टेड टू डम्प मेटल्स हियर and from that they want to have the manufacturing process. That's why we oppose it. आमी एनवायरमेंटाक आज न्ही गेली 30 वर्सां इवन आज जुवारी कारखानो जो चालू आसा मातानी साल्ढाणा, क्रिस्तार फोसेका had a big struggle there opposing the pollution of the जुवारी agrochemicals. म्हणजे मायनिंगान एनवायरमेंट इतले डिस्ट्रक्ट जाता. सी मायनिंगा एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्ट जाता तेजो कंट्रोल जर करीत जाल्यार म्हाका दिसना की जे डिस्ट्रक्शन मायनिंगा लँड कितले ऑक्युपाय केले रे. 3% लँड जे घेता विच इज प्रोवायडींग ऑलमोस्ट 3-4 लाख लोकांक उपजिविका दिता न्ही. सो एनवायरमेंट इज ओके. एनवायरमेंट आमी म्हणना डिस्टर्ब करून तुमी मायनिंग चालू करा. एनवायरमेंट कंट्रोल दवरून मायनिंग चालू आसा तेजेर सरकारा आपले निर्बंध घालून ते व्यवस्थित करणे शक्य आसा. पूण तुमच्या एंटायर एजिटेशनान एक गजाल पळयल्या की तुमी म्हणटा मायनिंग स्टार्ट करा, तुमी म्हणटा लिगल मायनिंग स्टार्ट करा. पूण एक पॉयंट खंयच येना की बाबा एनवायरमेंट कॉन्शियस मायनिंग स्टार्ट करा. एनवायरमेंट हे उतर तुम्ही केन्नाच खंयच्याच एजिटेशनान वापरूं ना. नो 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 आय स्ट्रॉंगली ऑब्जेक्ट टू युअर पॉयंट ऑफ व्यू. आमी सदांच म्हटलां की वी आर नॉट अगेन्स्ट एनवायरमेंट. प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट तुमी मायनिंग चालू करात. आमी म्हणना की रानाची कत्तल करून तुमी मायनिंग चालू करात. पूण जे मायनिंग आसात चालू आसा ते मायनिंग जर चालू उरलें आनी ते जालें आनी जे आमकां जॉब ओरिएंटेशन तेतूंतल्यान निर्माण जाता जाल्यार आमचें कसलें ऑब्जेक्शन ना. आमी झगडल्यात एनवायरमेंटलाक. आमी ऑन द ग्रावंड झगडल्यात. मेटा स्ट्रीप, नायलॉन 66, कोकण रेल्वे रिअलायनमेंट जावं ज्वारी पोल्युशन आमी रस्त्यार झगडल्यात कित्याक आमकां खबर आसा. पूण हेजो अर्थ ज्वारी आयली न्ही, कंपनी आयली पण दे हॅव टेकन ऑल द प्रिकॉशन्स. सो जबाबदारी कोणाची? सरकाराचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह जे विंग आहा तेजी जबाबदारी. वेदर देर इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जालां, सम एनवायरमेंट डिजास्टर जाला, दॅट इज एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हें करून मायनिंग चालू आशिल्लें. इट इज नॉट दॅट मायनिंग आज कालचो न्ही. मायनिंग गोंया पोर्तुगीज काळा पासून चालू आसा. परत मायनिंग जेन्ना सुरू जातलें पळय तेन्ना एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जावचें ना हेज्या खातीर कितें उपाय घेवचो असो तुमकां? म्हाका दिसता की सरकारान जागृत आसपाक जाय. सरकाराची जी मशिनरी आसा दॅट इज अ सेपरेट डिपार्टमेंट. एनवायरमेंट हे सेपरेट डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा कडेन आसा. गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट आसा. दे शूड वर्क लायक ए वॉच डॉग्स. आनी तशें जर जालें आसत दे शूड सी बाबा खंय बाबा एनवायरमेंटाची रास जाता, खंय लोकांक एनवायरमेंटा बद्दल मायनिंगाचे जे कन्सर्न लोक आहात ते केअर घेना. ती पळोवपाची जबाबदारी एडमिनिस्ट्रेटिव्ह हेची विंगाची. एनवायरमेंट मिनिस्ट्री आहा तेंची जबाबदारी ती. आनी इफ दे पुट द गायडलायन्स and those guidelines are followed, I don't think there will be environmental disaster because of. पण ह्या आता एक गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट म्हणून एक तुम्ही फ्रंट स्थापन केलो. त्या फ्रंटान वेगवेगळे तरेचे लोक तुमचे जोडले. ट्रक ओनर्स जाले, बाज ओनर्स जाले, लेबर युनियन वाले जाले. मायन ओनर्स आय प्रेज्यूम ना काय आसा? मायन ओनर्स ना. ओके. सो इन फ्युचर जेन्ना मायनिंग सुरू जातले तेन्ना गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंट एक वॉचडॉग म्हणून रावतलो की बाबा हे एनवायरमेंट डिग्रेडेशन करिना, हे सगळे कायदे पाळटा, हे इलिगल मायनिंग करिना, ह्यो गजाली तुमी किंवा तुमचे मेंबर पळयता? गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट जेन्ना मायनिंग बंद जालें
आनी जेन्ना मायनींग बंद जावन मायनींग डिपेंडंट लोकांचेर एक प्रकारचें संकट आयलें तेतूंतल्यान तेतूंत कामगार इनवॉल्व आशिल्ले बार्ज ओनर आसा ट्रक ओनर आहा तांकां आनी कांय आलाशिरो नाशिल्लो अदरवायज आमचे इंट्रस्ट सगळ्यांचे एक ना आमी जेन्ना कामगार हेतून क्षेत्रांत काम करतात वी फायट अगेन बार्ज ओनर्स वी फायट अगेन द ट्रक ओनर फाल्यां ट्रक ड्रायव्हर आनी क्लिनराचो प्रॉब्लेम आसात एज अ ट्रेड युनियन आमी ते प्रॉब्लेम घेवन झगडटाले सो आमच्यान तशें बाकीचे हेतून येना पूण जेन्ना मायनींग बंद जालें तेन्ना आमकां दिसलें की बाबा सगळेच लोक इफेक्ट जाल्यात and that's why this is a rainbow coalition of all this. नाही ते जाल्लेच माझा प्रश्न असा की this Goa Mining People Front will continue as a watchdog or once mining start it will be dissolved? Once the mining start, it is the responsibility आणि जबाबदारी सरकाराची. नाही सरकारान जर जबाबदारी केली जाल्यार आता म्हणसर इलिगल मायनिंग हो विषय जावना कितें जाता जेन्ना तुका एक दुयेंस जाता न्ही तेन्ना तेजें क्युअर कितें आसा जावं बाबा प्रिकॉशन कितें घेवपाक जाय हें दुयेंस जातकूच घेता सद्या सगळ्यांक कळ्ळां की बाबा मायनींग गोंयांत केल्यार एनवायरमेंटाचें ड्यू कॅर घेवपाक जाय सरकाराकूय कळ्ळां लोकांकूय कळ्ळां स्टेक होल्डरांकूय कळ्ळां सो इट इज द गव्हर्मेंट हू शूड टेक द लिडींग रोल फाल्यां एज अ ट्रेड युनियनिस्ट आय कॅनॉट बी एनवायरमेंटल हे जाता काय ना तें पळोवपाक माय जॉब इज टू सी हाव माय वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड वॉट बेस्ट फॅसिलिटीज दे वील गेट. So your job as Goa Mining People's Front leader will cease to exist once mining starts. Definitely Goa Mining People Front आज मायनींग बंद जाला आनी जे संकट आयला तेजे अगेन्स्ट हें करपाक दिस इज अ कोएलिशन फ्रंट पूण फाल्यां आमच्या प्रत्येकाचे इंट्रस्ट वेगवेगळे आसा बार्ज ओनर फाल्यां बार्जी चलयतलो पूण फाल्यां तर कामगारांक एक्सप्लॉयट करता जाल्यार तेजें बंधन करप जावं ताका प्रिकॉशन घेवप जावं तेजे विरुद्ध झगडप हें म्हजें काम. एक गजाल जाली की कम्युनिस्ट आनी कॅपिटलिस्ट केन्नाच अशें एकामेकाक हातीक धरून झगडलेले पळोवना म्हणून आतां मायनींग एज्युटेशन इट इज एम्पल क्लियर की तुमी आनी मायन ओनर एकाच प्लॅटफॉर्माचेर आसा आनी झगडटा की मायनींग स्टार्ट करचें म्हणून हें अशें कशें जालें की कम्युनिस्ट आनी कॅपिटलिस्ट एकठांय आमी कम्युनिस्ट आनी कॅपिटलिस्ट एकठांय आयला आय डोंट एग्री विथ यू. पयली गजाल म्हटल्यार मायनिंगाचे डिपेंडंट लोक आहात आज लाखांनी लोक गोंयांत आसात जवळ जवळ म्हाजे इस्टिमेटा प्रमाणे 3-3.5 लाख लोक आहा हे कॅपिटलिस्ट न्ही 1-2-3 ट्रक आशिल्लो मनीस कॅपिटलिस्ट न्ही एक बार्जूय आशिल्लो जेणे आपले 2-3 करोड रुपये इन्वेस्ट केला ही इज नॉट ए कॅपिटलिस्ट. मायन ओनर इज अ कॅपिटलिस्ट. सो वी आर नॉट विथ मायन ओनर्स वी आर आमी हेजे पयलीं मायन ओनरा कडेन सारकें कंटिन्युअस स्ट्रगल केल्यात फॉर द कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स वी आर ओपोजिंग द कॉन्ट्रॅक्च्युअल सिस्टम इन द मायन्स वी हॅव फॉट अगेन्स्ट वी एम सालगांवकर कंपनी शिगांव मायनींग कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टमाचेर आमचे कंटिन्युअस वी एम सालगांवकर स्ट्रगल आसा अजुनूय कोर्टां केसी आसात वी आर फायटींग फॉर द रेग्युलायझेशन ऑफ दोज कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स वी हॅव फॉट अगेन्स्ट सेजा गोवा लास्ट 2 वर्सां पयलीं हे पास्ट जालें. हय आतां जेन्ना क्रायसीस जाता तेन्ना तुमी सगळ्यांक एकमेकाक एकठांय जाले. आमी क्रायसीस इट इज वी वर फोर्स इनफॅक्ट आमकां तेजे शिवाय पर्याय नाशिल्लो समज फाल्यां मायनींग बंद पडलें आनी जर फाल्यां कामगार रस्त्यार पडले जाल्यार आमकां कोण तरी विचारणारा आसा न्ही बाबा वॉट इज द फ्युचर ऑफ दीस वर्कर्स हेजो अर्थ आमी तेंचे व्यंग मारून तांकां एकठांय आयले आनी आवर मेन इंटेंशन कितें आहा की गोंयांत कायदेशीर एनवायरमेंट फ्रेंडली जे मायनींग आसा तें चालू जावपाक जाय. एनवायरमेंट फ्रेंडली जर मायनींग ना आनी ताका जर कितें हें जालां इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन पर्टिक्युलर डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट गव्हर्मेंट ऑफ गोवा ऑर द सेंट्रल गव्हर्मेंट. एज अ न्यूट्रल ऑब्झर्वर्स लायक अस आमी जेन्ना पळयता जेन्ना आयटकचे लिडर जेन्ना गोवा मायनींग पीपल फ्रंटाचे लिडर जाता तेन्ना ते विसरता की आपूण बाबा लेबर युनियन लिडर आशिल्ले म्हणून. हांव कारण सांगता जेन्ना मायनींग स्टार्ट आशिल्लें ते तुमी झगडटा तेंचेर अत्याचार जाता अन्याय जाता रेग्युलरायझेशन जायना म्हणून. आतां जेन्ना मायनींग रिस्टार्ट जातलें तेन्ना वॉट इज अ वे ऑर मेथड यू हॅव एडॉप्टेड टू एन्श्युअर की बाबा मायन सुरू जाली की पयलीं अत्याचार सारके करतलो तूं आनी मायन म्हाजी सारकी. लेट मी करेक्ट यू वी हॅव नेवर कॉम्प्रोमायज एट एनी टायम विथ मायन ओनर्स टील टुडे आज सुद्दां मदीं जेन्ना केन्ना केन्ना जो पेमेंट एक रेड्यूस जालो जावं कोणाक काडलो जावं इवन मदीं एक हें चालू आसतना कांय कॉन्ट्रॅक्ट कामगारां काडला वी हॅव फॉट अगेन्स्ट द मायन ओनर्स. माय क्वेश्चन इज दॅट आतां परत जेन्ना मायनी सुरू जातल्यो तेन्ना लेबरांक तांचे ड्यू मेळटले काय मेळचे ना ह्या विशयाचेर तुमी कित्याक विसरून गेल्यात. आमी तेंचे ड्यूज तांकां मेळपाकूच जाय लेबर कशें मेळटले म्हणजे वी वील फायट फॉर द वेन यू वील फायट फॉर इट. मायनींग चालू जालें सी सद्याच्या परिस्थितीन मायनींग चालू जाले उपरांत आमी खंय अंडरस्टँडींग मायन ओनरा कडेन करूना की बाबा मायनींग चालू जाल्यार तुमी एक्सप्लॉयटेशन करात तुमी जाय ते तुमकां हें चलयात. इन द पास्ट ऑल्सो आमी केन्नाच हें करूना. इन द फ्युचर ऑल्सो दॅट क्वेश्चन डज नॉट अरायज. Our job is constantly to be on the road and fight. We are for 365 days, 24/7 for the laborers.
No, there has been a lot, like 1 year एक गॅप पडलें की जॉब ना, काम ना खुबशे जाणां. जेन्ना मायनी स्टार्ट जातलो देर विल बी मॅड रश टू जॉइन द वर्क. सो तेन्ना खंयच्याय लेवलाचेर कॉम्प्रोमायज करून वर्कर काम जॉइन करूं शकता. तेन्ना तुमचो रोल कितें आसतलो की तेका बाबा ड्यू दिल्या शिवाय तुका कापून वर्कर मेळचे ना मायन ओनराक? सी आमचो पयलीं रोल आसा किंवा आजूय मायनिंगाक मायन ओनरा कडेन आमचें हें आसा की बाबा कामगाराक तेजो फावो तो पगार तुवें दिवचो पडटलो. तितून आमी कॉम्प्रोमायज आजूय करूं ना आनी फुडाराकूय करचे ना. आजून सुद्दां जेन्ना मायनी बंद जाल्यात तेन्ना आमचे कामगार जे आसात बेजिकली जे परमनंट एम्प्लॉईज जे आसात ते मोर ऑर लेस 99% कामार आहात. दे आर गेटिंग देअर ऑल वेज स्ट्रक्चर, ऑल द फॅसिलिटीज दे आर गेटिंग. ओके, इवन जे जाग्यार कांय जाग्याचेर जे कॉन्ट्रॅक्टरांक टर्मिनेट करून कॅज्युअल कामगार कॉन्ट्रॅक्ट कामगार घाला, दे आर ऑल्सो वी आर इवन टुडे वेन दिस प्रॉब्लेम इज देअर वी आर फायटिंग विथ द मायन ओनर्स for the regularization of their service, which we will continue also tomorrow mine start. On the contrary, today we are very strong. आमी फाल्यां मायन चालू जाल्या बरोबर आमचो डिमांड आसतलो की आमकां दिस अ पेरेनियल जॉब. वी डोंट वॉन्ट कॉन्ट्रॅक्च्युअल एम्प्लॉयमेंट ऑन द मायन. सो तुमकां रियलायज जालें की केन्ना एक मायन बंद जालें जाल्यार वर्कर बेकार जावंक शकता म्हणून ताका रेग्युलर करून एटलीस्ट ताका जॉब सेक्युरिटी दितले अशें? आजूच ना. आमचे सदांच इवन हेजे पयलीं बी वी हॅव रेग्युलरायज thousands ऑफ कॅज्युअल कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स इन द मायनिंग कंपनीज. This is not our today's process because mine बंद जाल्या म्हणून ह्यो गजाली आमी करतले. नो, वी आर डुईंग इट ऑलवेज. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे वेगवेगळे डिमांड आशिल्ले पळय, तेन्ना डिमांडान एक प्रत्येक जाणा कडेन एकूच गजालीक लक्ष आशिल्लें की जेन्ना क्रिस्टोफर फोन्सेका सारके लिडर आसा, सुहास नायका सारके लिडर आसा, तुमच्या सारके लिडर आसा, तेन्ना एक असो डिमांड येतलो की बाबा आतां इनफ ऑफ कॉन्ट्रॅक्च्युअल वर्कर्स. जेन्ना मायन स्टार्ट जातली तेन्ना सगळे रेग्युलर जातले म्हणून हो डिमांड तुमी घालून आनी तुमी प्रेस कॉन्फरन्सान सांगलें बी वी कांट पूट दॅट डिमांड बिकॉज ऑल्सो अदर पीपल आर नॉट एग्री. पळय आमचे कितें आहा, आमचे कंपोनंट गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटा बार्जेवाले आसात, ट्रक ओनर्स आसात आनी डिफरंट इफेक्टेड पीपल तो आहा. आतां आमी आमचे जे ट्रेड युनियन डिमांड आसा, वन ऑफ द डिमांड ऑफ द ट्रेड युनियन वीच वी हॅव टेकन इज द इनिशियल स्टेजी ओनली. तुवें केन्ना केन्ना क्रिस्तार फोन्सेकाचें पयलेंच भाशण जें जालां तो सांगतालो की वी हॅव टू डिमांड नॅशनलायजेशन ऑफ मायनिंग. दीस इज ऑल इंडिया डिमांड आमचो AITUCचो. बिकॉज नॅचरल रिसोर्सीस ज्यो आसा दीस इज ही आमच्या राष्ट्राची संपत्ती आनी ही सदांच सरकाराच्या ताब्यांत आसपा जाय. वी हॅव नॉट डायल्युटेड अवर डिमांड. आनी हांव तुका आतां सांगता की फाल्यां इवन मायनिंग चालू जालें तर एज ए इंडिपेंडंटली AITUC एज ए ट्रेड युनियन ऑर्गनायझेशन अवर डिमांड स्टँड्स. पूण आतां आमचे बरोबर बार्जेवाले ओनर आसात, ट्रक ओनर आसात, तेंचे इंट्रस्ट वेगळे आसात. तांकां आज नॅशनलायजेशन ऑफ मायन कर म्हणीत जाल्यार तेजेर फोट मारून मायन ओनर म्हणटा तुजो ट्रकूच म्हाका नाका, तुजी बार्जूच म्हाका नाका, तशें हांवूच ती बार्जे म्हाज्या हेजेर घेता. सो आमी जेन्ना कॉन्फ्लिक्टेड इंट्रस्ट म्हणजे तरेतरेचे आशिल्ले लोक एकटे येता तेन्ना कांय प्रोग्राम करचो पडटा. इवन पॉलिटिक्सान जाणा खुबश्यो पार्टी एकटे आयल्यो की एग्रीड प्रोग्राम ते काडटात आनी त्या प्रमाणे सरकार चलता. नॉट नेसेसरी दॅट प्रत्येकाची आयडियोलॉजी हे ते खंय तरी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम. सो आतां इवन गोवा मायनिंग पीपल फ्रंट आमचे एक गजाल आसा की मायनिंग चालू जाल्या उपरांत हें जाग्यार पडले उपरांत bargeवाले will have their problems, truckवाला will have their problems. As a trade union, we know our problem. आमचो problem is the interest of the workers. आणि तेतून आणि खंयचो difference of opinion ना. Let's be very practical. परत मायनिंग स्टार्ट जातलें, then you will rack up a demand of nationalization of mines. म्हणजे परत मायनिंग डिस्टर्ब जालें. See, nationalization of mine is a independent demand of the trade union with the government. आमची एक हें आसा की ह्यो ज्यो जमनी ज्यो आहा, ह्यो लीज ज्यो आहा, it is not the property of the mine owners. which we are today also we are saying it is ही शेजाची, धेप्याची, साळगांवकार, चौगुल्याची प्रॉपर्टी न्ही, ही आमच्या राष्ट्राची स्टेटीची प्रॉपर्टी. सो ह्यो लीज ही फाल्यां जर गव्हर्मेंटान हें आसत दॅट इज आवर डिमांड. सो दॅट डिमांड शूड सपोर्टेड बाय ऑल न्ही. आमी सगळे डिमांड मागता बट नॉट नेसेसरी दॅट ऑलवेज वी गेट अवर डिमांड. न्ही न्ही माझें म्हणणें अशें की तुमी हाफ हार्टेडली मागतले नॅशनलायजेशन मायन्स कारण तुमचो डिमांड आसा. तुमकां जर मनांतल्यान जाल्लें जाय ते नॅशनलायजेशन मायन्स जाल्यार दिस इज द रायट टायम. वाय यू आर नॉट प्रेसिंग फॉर इट नाव. तुम्ही दुसऱ्यांक सपोर्ट किंवा दुसऱ्यांचे घर हें करचें म्हणून तुमगेले स्वताच्या आयडियोलॉजीसूच तुमी रिजॉल्व करू. See, nationalization of the mine is not only the issue in Goa as far as the mine organization is concerned. It is all India demand. Okay.